नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार आणि विशय ऑब्वियसली आसा गोंयच्या लोकसभेच्या उमेदवारांचो. श्रीपाद भाऊ जर सोडलो जाल्यार खंयचे कडेन कांय ना आनी तातूंत भितर भाजपान आतां एक अकस्मात गुगली घाल्या की दक्षिण गोंयांत महिला उमेदवार ही गुगली कितें नेमकी कित्या खातीर आनी ताचे परिणाम कितें जावपाक शकतात ह्या विशयाचेर आमी उलयतले आनी त्याच बरोबर उत्तर गोंयचे परिस्थितीची विस्कटावणी करतले. 3 मानेस आसा म्हजे बरोबर स्टुडिओ. पयले आसात गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद राजकीय विश्लेशक सिद्धार्थबाब सामंत. दुसरे आसात गोंयांतले नामनेचे ज्येष्ठ पत्रकार गुरुदासबाब सावळ. तिसरे आसात म्हजे बरोबर लोकमताचे संपादक सद्गुरू पाटील. आनी सद्गुरू बाब हांव तुमचे कडच्यान सुरवात करता. ही कितें गुगली? हांवें आतां गुगली म्हणून स्टार्ट केलें. सो ही गुगली कितें? ना एक सांगपाचें म्हणजे म्हाका ती गुगली अशी दिसना किंवा गुगली आसपाचो तो विशय ना. लोकसभा इलेक्शन पयली यादी जेन्ना हांच्यांनी जाहीर केली उमेदवारांची BJPन 195 तातूंत सुद्दां 38 महिला आसा फर्स्ट टायम. सो म्हाका जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें दिल्लीच्यान तें अशें की BJP ह्या वेळार अधिकाधिक महिलांक दिवपाक सोदता उमेदवारी आनी तातूंतय बीन गोंय हे 2 सीट आसा तातूंतले तुमी 50% दिया, एक महिला दिया आनी गोवा इज ए एज्युकेटेड स्टेट सो तुमी 50% दिया, एक महिला दिया अशा प्रकारची सूचना तांकां आयली. आनी दुसरी गोश्ट कितें आसा की जशें उत्तरेन श्रीपाद नायक उमेदवार आसा जे शुअर शॉट अशें तांकां दिसता तशा पद्दतीचो उमेदवार तांचे कडेन जेंट्सा भितर किंवा पुरुश उमेदवार हो दक्षिण गोंयांत तांकां दिसूना. आनी तांकां दिसलें की एक महिला हांगा आमी दिवन पळोवया आनी हायकमांडान तांकां अशें सांगलें की आतां समजा देशभर ते दुसऱ्या यादीनूय येतली तांच्यो महिला तिसऱ्या यादीनूय आसतल्यो. आतां समजा काही जाणांचो पराभव जालो तांचें टार्गेट आसा की देशभर 25% महिला उमेदवार दिवप. आतां जर काही महिला उमेदवारांचो पराभव जालो तर नंतर जे इलेक्शन येतले 5 वर्सां नंतर पुन्हा लोकसभा तेन्ना तांकां रेडीमेड कॅन्डिडेट मेळटले. म्हणजे आतां महिला उमेदवार जशे सोदचे पडटा त्या पद्दतीन तांचेर सोदपाची पाळी येवची ना. वेरेज विरोधी पक्ष जे आसा तांकां मात त्या वेळार 33% आरक्षण येतले तेन्ना तांकां मात कॅन्डिडेट सोदचे पडटले. त्यामुळे म्हाका अशें दिसता की उमेदवार दिवप दक्षिण गोंयान इज ए करेक्ट सारकी खेळी आसा BJPची महिला उमेदवार दिवप. तातूंत गुगली घातिल्ली ना तांच्यांनी. तो विचारपूर्वक निर्णय अशें म्हाका दिसता आनी एक प्रयोग करून ते पळयतात दक्षिण गोंयान. दॅट इज फायन, नथींग रॉंग इन इट. हय, सिद्धार्थ बाब सद्गुरू बाब म्हणटात की ही गुगली न्ही. तुमी कितें म्हणटात? तुमी हाका गुगली न्ही म्हणटात काय स्ट्रेट बॉल म्हणटात, ऑफ स्पिन म्हणटात, लेग स्पिन म्हणटात, यॉर्कर म्हणटात, कितें म्हणटात? BJP is always very professional in the manner in which they fight election. आता 33% किंवा 25% विमेनाचो जो रिजर्वेशनाचो ॲक्ट पारीत जाला ऑफकोर्स तो फुडल्या फावटी लागू जातलो पूण एटलिस्ट तांकां दे वील बी एबल टू गो इन इलेक्शन सेईंग दॅट वेदर देर इज लॉ ऑर नॉट we are still giving representation. So therefore it is a cleverly crafted position whereby आता साउथांचो तांचो स्टँडिंग MP ना. So therefore they can afford to take this risk or the opportunity. आता नॉर्थाक आसा निवडून आयल्लो ताका काडून काय दुसऱ्याक दिवपाक मेळना. So therefore they are mindfully taken this decision. This decision is going to be will run very much to their benefit. 50% महिला वोटर हे सदांच असतात. ताचो नॉट ओनली इन साउथ बट इन नॉर्थ ऑल्सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम. द लेडीज और महिला जे आसात पळय ते चडशे भारतीय जनता पार्टी कडेन कल हांचो वाडटलो नॉट ओनली हियर. आनी ही स्कीम म्हणजे वॉट एवर डिसिजन इफ दे हॅव टेकन इफ इट इज इम्प्लिमेंटेड प्रॉपरली नेशन वायड अँड ऑफकोर्स आमच्या सद्गुरू बापान सांगला तशें एक महिलांची उमेदवारांची यादी तयार जातली एटलिस्ट 33% ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि अपोजिशनाक इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट. सो दिस इज नॉट सम वन ऑफ डिसिजन ओनली पर्टेनिंग टू दीस इलेक्शन. दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक. इनफॅक्ट दूरदृष्टी करून विचार करून हो निर्णय घेतला आणि तो जर इफेक्टिवली जर बरो ऑन ग्राउंड जर ताचे इम्प्लिमेंटेशन जर सारकें जालें देन दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक फॉर BJP अँड इट विल हेल्प देम इन लाँग टायम. हय सावळबाब तुमी कितें म्हणटात की हो दूरदृश्टीन केल्लो विचार अशें सिद्धार्थ बाब म्हणटात. दूरदृष्टी आसा इमिजिएट चॅलेंजीस कितें? नाही म्हाका तो ह्या दोगांनी सांगला पळय सगळ्यो पाटल्या हय आनी सामंता
हाजी हांव मुळीच सहमत ना. ओके. कारण BJP असो पक्ष आहा हय. ते कितें करता पळय लॉंग दूरदृश्टी आसली जाल्यार अशें जावचें नासलें. जेन्ना ते अर्ज मागयल्ले पळय हय. तेन्ना ते सांगतले आसले की आमकां बायलां जाय, तुमी बायलांक फुडें काडात म्हणून. हें जालां कितें की तेंच्यांनी जे 2 लिडींग कॅन्डिडेट आसले, सावयकर आनी बाबू कवळेकर, ह्या दोगांयकय तांकां तिकेट दिवपाची नासली ना. ते खातीर हें आतां बायलांचें पळय कितें म्हणटा तें नाटक केलां अशें म्हाका दिसता. आनी हेतून दूरदृश्टी बी कांय ना. ह्या दोगांयकय तिकेट दिवपाची ना म्हणून बायलांचो प्रश्न फुडें काडला. नाजाल्यार BJP पार्टी अशी आहा पळय ते 6 म्हयने पयलीं 1 वर्स पयलीं तयारी करतले आसले. तेंची जर दूरदृश्टीन विचार केल्लो जाल्यार की बाबा तुमी कोण तरी बायलांक फुडें करा म्हणून. कारण BJP आतां अशें आहा पळय श्रीपाद नायकाक कॅन्डिडेट जाहीर जाला पळय, BJPच्या सगळ्या विंगाक हे मेसेज गेला की कार्यक्रम खंय आसूं BJPचो श्रीपाद नायक शूड बी देर. तशेंच आदले एक सावयकराचे तशें जातालें. वास्को आसूं काणकोण आसूं खंय जे कार्यक्रम जाताले पळय दक्षिण गोंयांत हय सावयकराक ते प्रोजेक्ट करताले. हय. तशें हे फावटी करूंक ना. आनी नांवां जीं आयलीं पळय तातूंत सावयकर आनी बाबू कवळेकर लिडींग जाले. म्हणटकच हेंकां दोगांयक तांकां तिकेट दिवपाची नासली. चड करून जेंचे सेंट्रल लिडर आहा पळय तेंच्या म्हणून मात ताणें कितें केलें आतां कितें करतले चला बायलांचो फुडें काडला. तुम्ही म्हणटात प्रसंग आयला म्हणटकीर ताका दूरदृष्टी व्हरून जॉईन करप अशी परिस्थिती आहा. ओके. व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग. हांव तोच प्रश्न विचारता की इमिजिएट चॅलेंज कितें, कारण ओके दूरदृष्टी आसूं किंवा दूरदृष्टी नासूं आतां कॅन्डिडेट जाय न्ही. आज BJP कडेन सदगुरू बाब असे कॅन्डिडेट आसात जे BJP काडून दक्षिण गोंयच्या लोकां मुखार दवरपाक शकता की हे आमचे उमेदवार जांकां तुमी एटलिस्ट वळखतात. नाही BJP आता जे उमेदवार जर महिला तांच्यांनी एक चूज केली, अजून इलेक्शन जाहीर जाल्लें ना, पण नोटिफिकेशन येईपर्यंत तांच्यांनी जर जाहीर केलो उमेदवार तर तांकां हें ना भंय ना. म्हणजे एक तर पूर्ण तांचे कडेन केडर आसा एक जालो. दुसरी गोष्ट फर्स्ट टायम तांचे कडेन आमदार चड आसा साऊथ गोंयांत. तिसरी गोष्ट सालसेत सारख्या तालुक्यानूय BJPचे आता पोझिशन हे बरें आसा आणि 5,000 मतदार कॅथलीक डॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुद्दां तांचे कडेन आसा. पयलीं तांकां शुन्यांतल्यान सुरवात करपाची पडटाली. आतां सिच्युएशन तशें ना. आतां 3, 4, 5,000 अशा पद्दतीचे तांचे कडेन वोटींग तांकां जाता दर इलेक्शनाक. त्यामुळे तांचे कडेन कार्यकर्ते आसा, मतदार आसा. पळय दिगंबर कामत, रवी नायक, सुभाष शिरोडकर किंवा बाबू कवळेकर, संकल्प आमोणकर अशा पद्दतीचे साऊथ गोंयान हेवीवेट लिडर तांचे कडेन आसा. दुसरो आमचो सुधीन ढवळीकर मोगो पार्टी आसा. सो म्हाका अशें दिसता की तांकां आतां पूर्ण सेफ दिसता म्हणून ते प्रयोग करतले की महिला उमेदवार दिवप. एकदां तांच्यांनी महिला उमेदवार दिलो की अन्य सगळे जे घटक तांचे आसा ते त्या महिला उमेदवारा बरोबर उबे रावतले. आता दिगंबर कामत हो एक तांच्यांनी खरो म्हणजे सिरियसली विचार केल्लो तिकीट दिवपा खातीर. तांच्यांनी आरोग्याच्या कारणां वयल्यान नाका अशें आपल्याक म्हटलें. त्यानंतर आता जो कोण महिला उमेदवार येतलो कशें आसा 2014च्या इलेक्शनान नरेंद्र सावयकर सुद्दां पूर्ण फ्रेशूच आशिल्ले. तो इलेक्शन जरी हरलो तरी त्या टायमार एक फ्रेश उमेदवार आणि ताणें इस्टाब्लिश जालो न्ही तो मागीर उमेदवार म्हणून पूर्णपणे. तशाच पद्दतीन आता जे कोण ते फ्रेश उमेदवार दिवं किंवा महिला एखादी प्रस्थापित महिला दिवं ती BJPच्या तिकिटार उबी रावतली इज ए एडिशनल एडवांटेज अशें हांव म्हणटा. कारण तांचे कडेन आतां सगळे आजी माजी तांचे मंत्री जर पळयले साऊथ गोंयान जांचे कडेन रमेश तवडकरा सकट जो गेल्या इलेक्शनान तांच्या बरोबर नाशिल्लो रमेश तवडकर लोकसभा इलेक्शनाक. सो हे सगळे लिडर तांची एडवांटेज आसा सावयकरा आमच्या ढवळीकरा सकट. त्यामुळे म्हाका अशें दिसता की जे कोणी ते महिला उमेदवार दितले पळय तो वीक जावचो ना कारण पूर्ण पार्टीचे बॅकिंग आसतलें म्हणून. हय सावळबाब, बिफोर आय गो टू सिद्धार्थ, सदगुरू बाब म्हणटात की ते एक्सपेरिमेंट ह्याच खातीर करतात की तांकां तो आज मतदारसंघ जो तांचे खातीर एक कठीण परीक्षा अशी आसताली ती इतल्या केडराक लागून, आमदाराक लागून, आजी माजी मंत्र्याक लागून आज तांकां तो ती कॉन्स्टिट्युएन्सी सेफ दिसता म्हणून आज ते प्रयोग करपाचो प्रयत्न करतात. ना कॉन्स्टिट्युएन्सी सेफ आशिल्ली न्ही, ते प्रयोग करचे नासले. BJP दक्षिण गोंयच्या जागे बद्दल सदांच भंय भिरांत दिसताली आनी त्या खातीर तांणी फाटले जवळ 1 वर्स जालें BJPचे इवन अमित शाहान फोंड्या मिटींग घेतली, बाकी सगळे लिडर हांगा येताले आनी दे हॅव प्रिपेर्ड द ग्रावंड्स वेरी वेल. पुन्हा कितें जालां की कांय आमदार आयल्या काँग्रेसचे, ताका लागून हें वाडलां. रवी नायक आहा, सुभाष शिरोडकर आहा, मागीर
यांनी सोदून आणले तवडकर आहा हम्म. सुधीर नवेकर आहा त्यामुळे त्यांची तशी जागा परिस्थिती बरी आहा आणि हाजे पयलीं कितें जाल्लें पळय उत्तर गोव्यात संयोगिता राणे म्हणून एक MP निवडून आयिल्ली हम्म. तिका इवन नांवाची केन्ना नांव आयकूंक नासलें एज ए पत्रकार सुद्दां पण ती रावली लोकांनी तिका मतां निवडून घातली तशी BJPच्या दक्षिण गोंयांत परिस्थिती खूब बरी आसा हम्म. आणि हे सगळे आमी जर पळयले जायत तर BJPची महिला उमेदवार मागीर ती कोणूय आसूं तरी ती निवडून येवंक शकता हम्म. आदले भशेन नात परिस्थिती म्हणजे 99% तर तांकां चान्सीस आसा चान्सीस आहा 1% दक्षिण गोंया सुद्दां हय हय 1% खंय अशें जावंक शकता कारण कितें आहा आम आदमी पार्टीची सपोर्ट कितल्या पर्यंत काँग्रेस त्याच्यावर आहा कॅन्डिडेट कोण आहा ते ठरतले काँग्रेसचे हय अशा परिस्थितीत BJPचो कॅन्डिडेट निवडून येवंक शकता त्या बद्दल म्हाका तरी व्हडलोसो दुबाव दिसना. दुबाव दिसना हय सिद्धार्थ बाब इमिजिएट चॅलेंजीस कितें कारण हांव तो प्रश्न विचारता की ओके दूरदृश्टी बी सगळें बरें आसा बट आतां उमेदवार दिवपा जाय आनी आमदार आसात केडर आसात बट एक लोकांच्या वळखीचो लोकां मदीं वावर आशिल्लो असो किंवा अशी महिला उमेदवार दिवप हें कितलें व्हडलें आव्हान आसात It is a challenge, there is no doubt about it. Any decision when you try to take एक पॉलिसी चेंज ठरवून किंवा पॉलिसी चेंज करून जेन्ना तूं पयले फावट कितें तरी निर्णय घेता पळय कसलो कोणाचो अपॉयंटमेंटाचो आसूं किंवा कोणाक कॅन्डिडेट दिवप म्हणून आसूं तेन्ना फॉर द फर्स्ट टायम कोण कॅन्डिडेट आसतलो हो एक व्हडलो चॅलेंज हो आसतलो कित्याक हांगासर सावयकर फाटीं इलेक्शन केल्लो आनी निवडून आयिल्लो एकदां 14 ते 19 पर्यंत ऑलरेडी कॅन्डिडेट तुमचे कडेन आसा कवळेकराचें नांव चलतालें बाबूचें नांव चलतालें थंय सो हेंकां डावलून आतां दुसरे कॅन्डिडेट तो कितल्या तोडीचो आसतलो कसल्या निकशाचेर तुमी ताका हें करतले हो चॅलेंज हे आसतले पूण जसो सावयकर तरून गेलो तसो होय कॅन्डिडेट तरून वतलो हातून कसलोय दुबाव ना कित्याक एक पार्टीची यंत्रणा थंय आसात व्हडले व्हडले लिडर आसात स्वताचे इतले MLA ऑलरेडी थंय आसात BJPचें काम आसा हांगाय सेंटराक BJP आसा स्टेटाकूय BJP आसा ह्या सगळ्यांचो एडवांटेज जर पळयलो जाल्यार आय थिंक दीस इज इंडिया सो कास्ट म्हणा किंवा एक रिलीजन किंवा हाचो फॅक्टर ह्या सगळ्यांचो जर तुमी विचार करून एक जर कॅन्डिडेट काडलो न्ही महिला तर BJP आय सी BJP विनिंग एटलीस्ट बाय 30,000 वोट्स इन साऊथ दीस इज बेअर मिनिमम ह्या स्पेक्युलेशन सद्गुरुवान म्हणजे मरे येता एक काळाक हो दक्षिण गोंयचो मतदारसंघ काँग्रेस आपलो बालेकिल्लो म्हणटाली आज परिस्थिती अशी आसा की सगळ्यां बरोबर काँग्रेसीक हात वयर काडून सांगचे पडटा की हे पळय आमी सगळे एकठांय आसात आमची मतां फुटची नात म्हणून आज जेन्ना BJP ही अशी स्ट्रॅटजी करता दक्षिण गोंया भितर काँग्रेसी कडेन ऑप्शन्स कितें आहात ना काँग्रेस कडेन ऑप्शन आसा एक पळय तांची जी आघाडी जाल्या पळय आनी सगळे 5 पक्ष तांच्यांनी एकत्र केले गोंयांत त्या 5 पैकी आम आदमी पार्टी ही महत्वाची आसा कारण 2 आमदार आसा तांचे कडेन सालसेतीन आनी आम आदमी पक्षाचे दक्षिण गोंयांत नॉर्था पेक्षा दक्षिण गोंयांत काम आसा आनी तांकां वोटिंगूय मेळटा सो ते एक तांची जमेची बाजू विरोधकांची BJPचे चॅलेंज आनी काँग्रेसचे ऑप्शन अशें हांव तुका सांगता इमिडिएट चॅलेंज अशें की 2014 न्ही BJP 4 मतदारसंघांत साऊथ गोंयांत लीड मेळून आशिल्ली 2014 ती पुढे अशी सिच्युएशन आयले की लास्ट इलेक्शनाक 10 मतदारसंघांत BJP फाटी पडली साऊथ गोंयांत तांकां लीड मेळूं ना काँग्रेसीक लीड मेळ्ळी वेरेज उत्तर गोंयांत फक्त एक कलांगूट मतदारसंघ त्या ठिकाणी काँग्रेसीक लीड मेळ्ळी केवळ 100 मतांची पण दक्षिण गोंयांत 10 मतदारसंघांत ते फाटल्यान पडिल्ले ते तांकां आतां चॅलेंज आसा ते की फुडें येवपाचें ऑफकोर्स हांवें अदळ म्हटलें तशें की तांचे कडेन आतां हेवीवेट लिडर आसा कॅडरा भायले लोक आसा पळय हांव एक परते सांगता की केवळ कॅडराच्या आधारार तुमी इलेक्शन जिखूं शकना भायल्या लिडर जेन्ना पार्टीन येता तेन्ना तुमकां पूर्ण सुरक्षा प्राप्त जाता की आतां आमी जिखूं शकता म्हणून सो BJP भितर अशी एक चॅलेंज आसा की आमी पळय केल्ले की लुईझीन फालेरो मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना गोंयांत काँग्रेसचे 2 सीट पडले दक्षिण गोवा वयर केंद्रान काँग्रेस मजबूत सरकार आशिल्ले तरी सुद्दां हांगा 2 सीट पडिल्ले उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा लुईझिनाक तो व्हडलो धोका त्या टायमार जाल्लो आतां जो उमेदवार समजा बाबूक निवडलेलो किंवा सावयकराक निवडलेलो म्हाका दिसता आमदार जे आयल्या पळय भायल्यान तांचे महत्व आनी तांचे मत हे महत्वाचें प्रत्येक जण दाखयतात की ना आपूण CMा बरोबर आसा आनी किंवा आपूण कॅन्डिडेट बरोबर आसा आनी आपूण पार्टी बरोबर आहा पण प्रत्यक्ष जेन्ना लोकसभा इलेक्शन हे विधानसभेपेक्षा वेगळे असतात ते स्वता खातीर विधानसभा इलेक्शना वेळार काम करता पूर्ण तन मन धन अर्पून तशा पद्दतीन ते
लोकसभा इलेक्शनात त्या कॅन्डिडेटा खातीर काम करना. त्यामुळे तांचे मन खरेखर खंयच्या सायडीन आसा हे समजून घेवप किंवा धोकाबाजी कोण करू शकता हे समजून घेवप दिस इज अ चॅलेंज बिफोर बीजेपी. सगळे आपल्या बरोबर आसा अशे पेपरान जे सांगता मिडियान दॅट इज फॉर पब्लीक कन्झम्पशन. ते वरवरचे ऍक्च्युअल फाल्यां फिल्डार वचून काम कोण करतलो आणि काही जण आपले स्कोर सेटल करपाचोय प्रयत्न करतात. दॅट इज अ चॅलेंज. बाकी उत्तर गोंय दक्षिण गोंयांत काँग्रेस कडेन गिरीश चोडणकर आसूं, सारदीन आसूं किंवा बाकीचे जे कॅप्टन विरेतो आसूं, बाकीचे कॅन्डिडेटांचे ऑप्शन आसा तांचे कडेन, ना अशें ना. पण ह्या 4-5 पक्षांक मान्य जातलो असो कॅन्डिडेट तांकां दिवचो पडटलो. सर्व तुम्ही काँग्रेसीची आता रणनीती किती आसपा जाय, कारण हे जर महिला कॅन्डिडेट दिलो आणि त्याच गजालीचेर जर तांणी एकूण जर आपलो प्रचार उबो केलो दक्षिण गोंयांत महिला कॅन्डिडेट म्हणून, जाल्यार काँग्रेसीन कितें करपाचें? नाही काँग्रेसी कितें जालां आतां तांचे कॅन्डिडेट पयलीं बरो ना. हय, गिरीश चोडणान खूब तयारी केल्ली, फाटली 2 वर्सां तो तयारी करतालो. पण ताणें पळय अनावन्स केलां की कॅथलीक किंवा अल्पसंख्याक लोकांक जर तिकेट दिता आसत जाल्यार आपण ना म्हणून हे रेसीन. त्यामुळे म्हाका अशें दिसता की कोण काँग्रेस जी दितली तिकेट पळय ती अल्पसंख्याक समाजाचीच आसतली आनी ताका 60 मतदार म्हणजे तालुक्यांत बऱ्यापैकी सपोर्ट मेळूंक शकता. प्लस आम आदमी पार्टी आसा, त्यामुळे एखादो जर कॅथलीक मतदाराक तांच्यांनी उमेदवारी दिली आनी जर तो बरो आसलो कॅन्डिडेट आनी बाकीच्या पक्षांनी प्रामाणीकपणे काम केलें, जशें आतां सदगुरून सांगलां पळय तशें आपण निवडून येवप वेगळें आसता आनी दुसऱ्याक सपोर्ट करप वेगळो आसता. कांय बरेच लोक दाखयतात, मिटींग करून भाशण करतात, प्रत्यक्ष तशें काम करूंक जाय तशें काम करिनात. तशें सावथ गोवा जातलेंच तें. आम आदमी पार्टी सुद्दां पोट तिडकीन किंवा मरून ते काम म्हणटात पळय तशें काम करचें ना. ते लोकांक अपील करतले, जायराती घालतले आनी कितें जातलें, पब्लीक कन्झम्पशना खातीर करतले ते. त्यामुळे मतदान कितलें जाता 60चे सगळें अवलंबून आहा. आनी तांचे कॅथलीक उमेदवार दिलो तर ताका कांय प्रमाणात इज अ प्लस पॉयंट ऑफ काँग्रेस. कारण ते लास्ट दीज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग बट सिद्धार्थ बाब सावळबाब म्हणटात की जर तुम्ही भारतीय जनता पक्ष जर हांगा महिला कॅन्डिडेट हो जर प्रचार उबो करता जाल्यार एक मायनॉरिटी कम्युनिटींतलो कॅन्डिडेट दिवप कॅन बी अ स्मार्ट स्ट्रॅटजी फॉर काँग्रेस. डू यू एग्री विथ दॅट? करेक्ट. पण काँग्रेसीचे आजकाल थंय MLA कितले आसात, काम करपाक लोक कितले आसात, तांचे कार्यकर्ते कितले आसात, तांच्यांनी इवन म्हाका दिसता प्रत्येक बुथाचेर 1 नाल्यार 2 कार्यकर्ते जरी हाडपाक शकले तरी ते सुद्दां खूब जातले तांचे. इतली तांची वायट परिस्थिती आसा सद्या. इन सच सर्कमस्टांसीस Congress victory is something unimaginable. If they are able to put their house in order, that itself is a big thing. हे जे इंडिया अलायन्स जे आता पळय स्टार्टिंग करता 30 पार्ट्यो 35 पार्ट्यो आमी अमके करतले तमके करतले, 10 लोक तातूंतले फुटून गेले, ते करता करता आता 5-6 पार्टीचेर ते पावल्यात. ह्या हातून जर ते इफ दे आर एबल टू पुट पॉझिटिव्ह फ्रंट ऑन फ्यू सीट्स, like one South Goa could be one of the models. If they are able to put one candidate without any dispute and if all parties support it, at least they will have some face saver. Otherwise even that is I don't see. दारुण पराभव. हय सद्गुरू तुम्ही एग्री करतात. सावळबाब म्हणतात की महिला कॅन्डिडेटाच्या प्रचाराक जर टक्कर दितलो जाल्यार एक विरोधी पक्षान मायनॉरिटी कॅन्डिडेट दिवचो पडटलो. विल दिस मायनॉरिटी कार्ड वर्क्स इन साऊथ गोवा ऑर इक्वेशन्स हॅव चेंज्ड? ना 2 गोष्टी आसा. एक मायनॉरिटींचो विशय आसाच थंय. 1 लाखापेक्षा चड मायनॉरिटी जे आसा पळय वोटर्स ते अजून एक्टीव आसा. म्हणजे काही जण गोंय सोडून गेले, काही जण विदेशांत गेले, काही जण लंडनच्यान बीन वोटिंगा खातीरूय येना, हे बरोबर आसा. पण तरी देखील मायनॉरिटी आणि थंयची चर्च आणि थंयचे प्रिस्ट हांच्या हातीन बऱ्याचशो गोष्टी आसाच. मदीं राजीव चंद्रशेखर गोंयांत आयिल्ले तेन्ना तांच्यांनी जेन्ना प्रिस्टांचीच मिटींग घेतली, 20 प्रिस्ट ताका आशिल्ले उपस्थित त्या मिटिंगेक, नुव्या जाल्ली मिटींग. तांणी तांचे म्हणणे आयकून घेतले, तांच्योय अपेक्षा आसा. एका मिटिंगेन ते चेंज जातले अशें न्ही, पण एक प्रयत्न केलो. कारण तांच्या हातीन आसा थंय ना म्हटलें तरी मोर्मुगांव आनी पोंडा तालुका आनी सालसेत हातून जे मुस्लीम मतदार आसा, कॅथलीक आनी मुस्लीम ह्या दोनूय मतदारांक थंय तूं दुर्लक्ष करूं शकना. असो साऊथ गोंय जिल्हा मतदारसंघाचें कॉम्पोजिशनूच तशें आसा. थंय हार्डकोर हिंदुत्ववादूय चलना. मोदीची लाट पूर्ण देशान दोनूय वेळा आशिल्ली, आतांय काही प्रमाणान आसा. पण तो प्रयोग किंवा तो परिणाम साऊथ गोंयांत जायना अशें दिसून आयलें. नाल्यार ते सहज जिखपाचे. मनोहर पर्रीकर
आसतना देखील तांच्यांनी पळयले हय. की थंय पूर्ण हिंदुत्ववादी चेहरोय चलना, एक सॉफ्ट अशा पद्दतीची भुमिका घेवपाची पडटा. दुसरे RG पार्टीन जो कॅन्डिडेट दिला ही इज फ्रॉम ST, तो कितली मतां काडटलो ते पळोवपाचें पडटलें. ताणें जर सायजेबल बऱ्यापैकी मतां काडली 40,000 बीन, कारण जेन्ना एल्विस गोम्स काँग्रेसीचेर राविल्ले तांच्यांनी 20,000च मतां काडिल्ली. पण हांचो जेन्ना हाजेर रावतलो किंवा एल्विस गोम्स दुसऱ्या सिम्बॉलाचेर पार्टीचेर रावतलो. आम हय. आदमी आम पक्षाचेर आदमी राविल्ले, पार्टीचेर, हय. हय राविल्ले 20,000 मतां काडली. पण आतां RG पार्टीक जर लोकांनी कॅथलिकांनी मतां दिली आनी तांच्यांनी काडली, देन काँग्रेस कॅन्डिडेट वील कम इन टू डेंजर. म्हणजे तो कॅथलीक उमेदवार आसूं किंवा हिंदू उमेदवार आसूं. कशें आसा, कुडचडे वगैरे भागांत 13,000 बीन भंडारी समाजाची मतां आसा. अन्यय तालुक्यान मोर्मो गांवांनूय आसा. त्यामुळे हिंदू कॅन्डिडेट गिरीश चोडणकरा सारको सुद्धा कमी कुवतीचो जायना. आनी आज देखील सार्दीन सारको कॅन्डिडेट जरी ताणें चड कामां करूं ना तरी हिंदू वोटर्स सार्दिनाक मतां दिता हें सिद्ध जालां. आनी ताजी कारणां वेगवेगळी आशिल्लीं म्हणा, आनी ताजो कनेक्टूय थोड्या हिंदू मतदारां कडेन आशिल्लो, ताजो फायदो जातालो. पण आता RGच्या STन जर मतां फोडली देन काँग्रेस वील कम इन टू ट्रबल. दिस व्हेरी इंटरेस्टिंग जो म्हाका विचारपाक जाय आशिल्लो सावळबाब, द फॅक्टर ऑफ रेव्होल्युशनरी गोल्स. आमी काँग्रेसीची स्ट्रॅटजी कितें आसपा जाय, उमेदवार कसो आसपा जाय सगळें जालें. पण सगळ्यात पयलीं जर दक्षिण गोंया भितर जर कोणें आपलो उमेदवार जाहीर करून प्रचार सुरू केला जाल्यार तो रेव्होल्युशनरी गोवन्स. रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या पार्टी कडेन तुमी कशें पळयतात? दे आर सिरियस कंटेंडर ऑर वोट स्प्लिटर? नाही, RG पार्टी कॅनॉट बी सिरियस कंटेंडर. नॉर्थ गोवा आसूं किंवा साऊथ गोवा आसूं, दोन्ही कडेन आसूं ते RGचो कॅन्डिडेट पळय आहा न्ही, तो निवडून येवचो ना की येवंक शकना हें सगळ्यांकूच खबर आहा. तरी आसतना ज्या नेटान ते काम करतात, ज्या पद्दतीन ते काम करतात ते पळयलें जाल्यार तांकां काँग्रेसची मतां खातले ते. BJPची वोट्स आहा पळय तांकां कोणूच हात लावंक शकना. मागीर ते कॅडरचे लोक आसूं किंवा इवन दुसरे आसूं, हय ते मतां जे फोडटले पळय RG वाले ते काँग्रेसचीच. हय. त्यामुळे दक्षिण गोव्यात आमच्या RGच्या कॅन्डिडेटान जर 30,000 40,000 मतां जर घेतली जायत जाल्यार मागीर काँग्रेस इज डूम. या हय कळ्ळें न्ही. इट इज तुम्ही म्हणटात ज्या मोमेंटाक RGचो कॅन्डिडेट 30,000 वोट्स क्रॉस करता हय. सावथाक, थंय मागीर काँग्रेस इज कंप्लिटली आउट ऑफ इक्वेशन. Correct. सिद्धार्थ बाब हो जो मुद्दो काडला, सदगुरू बाबान बरो मुद्दो काडलो. तिसरो कॅन्डिडेट जो ऑलरेडी जाहीर केल्लो आहा दक्षिणेक तो RGचो. सी लास्ट पार्टी ज्या इलेक्शन जाल्लें पळय तातूंत RGक फक्त 10% वोट मेळ्ळा. हय. नाव RG हॅज गॉट स्टे in the state of Goa, not at the center. RG is of course not going to be in the part of government, whichever it is, either BJP or Congress, even thai konache sarkar aile sarta. RG can't be a party there. So people, voters of Goa are very smart. They know whom to vote when it comes to state assembly. They know whom to vote as far as national elections are concerned. Now RG party tani party declare karo, tani policy declare karo, tani candidate declare karo. I don't see they crossing 20 to 25,000 votes in any case. Nobody is taking them seriously. RG in 2009 फाटले इलेक्शन जाले 2021-22 इलेक्शन जाले तेन्नाचे आनी आतांचे हातून जमीन आसमानाचो. दे हॅव बीन एक्सपोज्ड ऑन सो मेनी थिंग्स. पीपल आर नॉट टेकिंग. सी RG वॉज seen as one of the challengers in the last election. People really looked at them as an alternative. Today, no, unfortunately, their own voter base is dejected with them for so many reasons. I don't want to go, it's a topic for a separate debate. Yes. But people are fed up with them. The particular voter group which supported RG is looking at RG as treacherous. They have not stood up to their expectations. विश्वासघात केलो अशे अनेक लोकांचे तांचेर आरोप आसात. So in such circumstances, I don't see RG bridging 25,000. But that is not going to be a big factor as far as this Lok Sabha election is concerned. It would be an out and out fight between BJP and Congress. And I think whatever results is going to come, it is only because of these two factors. These two factors. Spoilers are not going to be. They will not cross more No than 25,000. spoilers in this election. I don't see. You don't see any spoilers in this election. Very interesting. As far as South. आम्ही म्हणिल्ले की आम्ही उत्तरेचेरूय उलयतले, पण आमचो वेळ सारको सोंपला आनी ह्या एका डिबेटान काय आमची डिबेट सोंपनात. मुखार फुडली सप्तकाक आमी उत्तरेचेर चर्चा करया.
पण आज आमचे बरोबर 3 इतले लर्नेड पॅनलिस्ट आशिल्ले ताणें तुमकां दक्षिण गोंयचो एक कंप्लीट पर्स्पेक्टीव दिला. एक्चुअल कॅन्डिडेट जेन्ना डिक्लेअर जातले तेन्ना आमकां आनी चड क्लॅरिटी येतली आनी आनी खोलायेन आमी हाजेर उलोवपाक शकतले. तेन्नाय अशेंच पॅनल घेवन आमी तुमचे म्हऱ्या येतात. फॉर नाव आज इतल्याचेर थांबतात. सिद्धार्थ बाब, सावळ बाब, सद्गुरू बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. This program was supported by Agio All Stars Sale.